गोयच्या नुस्त्याक फॉर्मेलिन नाच म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत एकसारको तेमाक पेटला। मंगळारा तो फूड सेफ्टी सेक्युरिटी एजन्सीच्या टीमीक घेवन मडगांवां एसजीपीडीए नुस्त्या मार्केटात फॉर्मेलिन टेस्टी करूंक पावलो। सगळे रिपोर्ट खंय नॉर्मल। काँग्रेसीन खंयचेय सायंटिस्ट हाडचे आनी ह्या तज्ञां बरोबर बसोवचें म्हूण चॅलेंज। विश्वजीत एकसारको एफडीएचे त्या लेडी ऑफिसराकूच टार्गेट करता। गोंयचें नुस्तें फॉर्मेलिन फ्री म्हूण सांगूंक आरोग्य मंत्री एकसारको तेमाक पेटला। एक्टिविस्टा उपरांत काँग्रेसीनूय शेपडेर पांय दवरला। एक्टिविस्टा नंतर काँग्रेसीन फॉर्मेलिन टेस्टी सुरू केल्ल्यान विश्वजिताची तकली इरार। सोमारा ताणें एजन्सीचे तज्ञांक हाडून पणजे मिडिया मुखार फॉर्मेलिनाच्यो टेस्टी केल्ल्यो। तितल्यार रावलो ना। मंगळारा तो फूड सेफ्टी सेक्युरिटी एजन्सी ऑफ इंडियाच्या टीमीक बरोबर घेवन मडगांवां एसजीपीडीए मार्केटात पावलो। थंय टेस्टी केल्यो। सगळें खंय नॉर्मल। खंय ना खंय हांव एक सांगूंक सोदतां की लोकांचो विश्वास आसूंक जाय, सरकाराचेर विश्वास आसूंक जाय, आमच्या सगळ्यांचेर विश्वास आसूंक जाय। आमी लोकांचे जिवना वांगडा खेळ करपाचो आमी केन्ना प्रयत्न करूंक ना आनी करचे बी ना। आनी मेन म्हणजे कितें आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रेकग्नायज कीट जी हाती डॉक्टर सायंटिस्ट जे आयल्या ती स्वता कीट डेव्हलप केल्ली आसा विच इज रेकग्नायज बाय फूड सेफ्टी सिक्युरिटी एजन्सी ऑफ इंडिया। काल कॉम्प्रिहेन्सीव प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेले, प्रेसाच्या फुड्यान बी आमी टेस्टिंग करून दाखयलें। आयज तुमचे उजीर मडगांव जे खंयच्या हांगासून हे जे बायन जे मिस्टेक केल्ली तेज्या खातीर हांगा आख्ख्या गोंयांत उजो पेटलो ह्या विशयचेर। म्हणून आयज थारायलें की आमी डॉक्टरान विनंती केली की हांगा येवन तुमी हो इशू हांगा क्लॅरिफाय करूंक जाय। आनी म्हणून हांव हांगा आयला। मेन म्हणजे कितें की फॉर्मेलिटी आयज एक्सटर्नल यूज इज नॉट अलाउड। आनी म्हणून आमी आयज सगळे टेस्ट केले तुमचे उजीर। कांयच फॉर्मेलिटी आमकां एक ट्रेस जावंक ना। तो टेस्ट जो आहा तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान रेकग्नायज केल्लो टेस्ट आहा। सायंटिफीक बॉडी जी आहा तेणी अप्रूव केल्लो टेस्ट आहा। आनी सिफ्ट म्हणून एजन्सी आहा जे फिशरीसाचे संबंदीत टीम करता ती आमची डॉक्टर सायंटिस्ट आहा। तिका मुद्दम बॉम्बेच्यान काल हाडले की गोंयचे गोंयकाराचे जनतेक ह्या तरेचे हे आसा की फॉर्मेलिटी नुस्त्यान ना म्हणून। फॉर्मेलिटी नुस्त्यान ना आनी हांव काँग्रेस पार्टीक चॅलेंज करता, तुमकां आहा जाल्यार तुमी खंयचोय सायंटिस्ट हाडा, आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी सिफ्टचे सायंटिस्ट हाडले डिबेट करया। आयज कोणी तरी म्हणटा ज्युडिशियल इन्क्वायरी। अरे ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावंक जाय काँग्रेस पार्टीन तेंचे कारनाम्याचेर। हे लोक गरीब लोकांच्या पोटार पांय दवरतात, गरीब लोकांचे पोट जे आहा ते बायलां काल म्हाका सांगताली बाबा आमी हे विकून जेवता। आयज आमच्या नुस्त्या आमकां विश्वासूच कोण दवरिना की कित्याक म्हणून आमी कितें म्हणून खावचें। नुस्तेकारांकूय तितली थाकाय। तेवूय विश्वजिताचीच भाशा उलयतात। स्पेशल येवन मार्केट तेणी चॅक केलो। एकल्याचें नुस्तें न्हू, सगळे कडेन नुस्तें घेवन एकल्या मनशा कडेन तेणी आपणी घेवन गूड टेस्ट करून लोकांक पब्लिका बी दाखयलें आनी पब्लिकाचें नुस्तें हाडून दाखयलें। लोकां कडेन टेस्ट केलें आनी तेजेर कांयच ना, रिपोर्टान ताका कांयच ना, फॉर्मेलिन कांय ना म्हणून तेणें स्वीच दिली आनी दाखयलें लोकांक। प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस। आल्त दाबोळे ट्रक आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटात एक बायल आत्ताक गेली। दाबोळे उमिया क्वार्टर्सात रावपी 32 वर्सांचे प्रतीक्षा मिश्राची स्कूटर दाबोळे सावन वेर्णा वतल्या ट्रकाचे फाटले टायरात सापडली। ट्रका पोंदा ती जाग्यारूच गेली। ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरला। आत्ता एक्सिडेंट जाला। हो ट्रक हांगासून एअरपोर्टावरसून वेर्णा वयतालो आनी बायल आमचे हांगा उमियांसून भायर सरली। ती भायर सरता आसतना तिका म्हाका दिसता तिका वयता आसतना ती दुसऱ्यान रोडार वयर सरली तेन्ना ती फाटल्या टायरान पडली आनी ऑन द स्पॉट थंयसर हांगा कळ्ळें कितें कोण तरी एक बायल जी हांगाच आयस्क्रीम खावन अमूल आयस्क्रीम पार्लराच्यान आयस्क्रीम खावन हांगा मेन रोडार भायर येयली आनी त्या वेळच्यान ट्रक जो दाबोली एअरपोर्ट रोड टू वेर्णा वयतालो ते गाडी पोंदा गेली आनी फाटल्या टायरा पोंदा ते सापडला। ते फुडले डिटेल्स घेतात। बॉडी आमी ऑलरेडी शिफ्ट केला। पीएम जाता म्हणून आमी थंय वयतले फुडले इन्क्वायरी इन प्रोग्रेस। दहशतवाद्यांनी एमपीटीचेर हल्लो केलो जाल्यार ताका कसो फुडो करप हाचेर सीआयएसएफान सोमारा मॉक ड्रील केलें। ड्रिलात दर्यादेग पुलीस, एटीएस, गोंय पुलिसाचो डॉग स्क्वॉड आनी बाकीच्यो सुरक्षा एजन्सी वांटेकार जाल्ल्यो। सध्या मॉक ड्रिलात तरी 3 दहशतवाद्यांक मारपाक सुरक्षा यंत्रणांक जमला। मॉक ड्रिलान सुरक्षा यंत्रणांचो आत्मविश्वास वाडटा म्हूण सीआयएसएफाचे वरिश्ठ अधिकारी सांगतात। पकड़ के उठा लो। आगे आगे
आदमी को हटा दे क्या? इसमें CISF जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर है कोर्ट में MPT में, और कोस्टल पुलिस, साथ में ATS जो कि एक स्पेशल फोर्स है गोवा पुलिस का, लोकल पुलिस है, PDDS डॉग स्क्वाड, इन सब के पार्टिसिपेशन से हमने ये मॉक ड्रिल कराया है। इसका एक सब्जेक्ट था टेररिस्ट अटैक फ्रॉम सी साइड, कि अगर कभी टेररिस्ट अटैक होता है MPT में तो ये सारी एजेंसी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके अच्छे तरीके से उसको काउंटर करेंगे। तो ये अच्छा मॉडल हुआ है। हमारे लॉन्च जेट्टी और कंटेनर यार्ड में 3 टेररिस्ट आए थे, ये मॉडल था, और उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहा। सारी एजेंसीज ने एक दूसरे से सीखा है और डीब्रीफिंग में कुछ पॉइंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं जो कि नेक्स्ट टाइम हम उसको सुधारेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी कुछ इस तरह का थ्रेट आता है तो उसको हम अच्छे से काउंटर कर पाएँ। उपराष्ट्रपती म्हूण व्यंकय्या नायडू पयलेच फावट गोंयांत येता। 28 सप्टेंबराक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्याच्या पदवीदान सुवाळ्याक तो कला अकादमीक येतलो। NITच्या संचालकान मिडियाक सांगला, कुंकळेचो लोक खंय बरे सहकार्य करता। रोखडेच कुंकळे NITक साधन सुविधा, सोलर पावर प्रकल्प, हॉस्टेल आनी हॉस्पिटल जाग्यार घालपाचो यत्न जातलो। PPP तत्वाचेर केंद्रीय विद्यालय सुरू करपाचोय प्लान आसा। We are very fortunate to have Vice President as a chief guest. It's very difficult to get Vice President, but he is coming only for this purpose. So I'm very honored to have this. We were hoping that CM should be with us, because he is a brain behind all these institutions of 12 acres of solar power plant, which produces 6 megawatt power, which is sufficient for our institution. We don't depend on any of the power from outside in the initial beginning. The people of Kankolan are very, very cooperative. They are helping us. We are going to have to start with 1,000 capacity hostel, 300 girls, 700 boys, which is sufficient because many of the Goan boys, they want to stay in their house. So we thought 700 plus 300. Plus we are going to have a dedicated teaching block and the individual departments and the 3 towers for faculty with the 96 accommodation for all the faculty members. And other amenities like sports complex, then guest house, and a small hospital is going to come in that. And this is the first phase. First phase, we got a sanction of 496 crores. The money has been sanctioned. We're going to get it. The second phase, which will be starting after the 2 years, I want to start a Kendriya Vidyalaya on PPP mode. Because it will be, many of the faculty members are very young, in the age group of 30 to 40. Naturally, they'll be interested in having their kids good education. So that not only 30 to 40% of our faculty will use, remaining 60%, the neighboring village kids can have the education, Kendriya Vidyalaya education. This is one of the societal benefit we are going to the locals. प्रुडंटा खातीर किशोर नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.